जर तुका कोण इग्नोर करता, तू प्रयत्न करता नात्याचें सूत घट्ट बांदून दवरपाचें, पूण तुज्या लायफ पार्टनरान तेंच सूत सुरीचेर दवरलां. ताका मात सुद्धा फरक पडना तूं ताज्या लायफान आसा काय ना. असल्या लोकांक तूं दिसपाचो बंद जा, कारण असल्या नात्यान कांय मेळपाचें ना. जाणें तुका आपल्या काळजांतल्यान काडून उडयलां जाल्यार हें नातें फोर्सान टिकून दवरपाचो कितें फायदो. तुवें लव यू म्हटलें जाल्यार ताजें सगळें जग थांबतालें. आयज तेंच लव यू तुवें म्हटलें जाल्यार गर्दीन तें सांडून वता. अशें नातें जपून कितें फायदो. तूं जितल्या फावटी ताज्या फाटल्यान धांव मारतलो तितक्या फावटी तें तुका रडयतलें, दुखयतलें, तळमळयतलें आनी शेवटेक तुका सांडून वतलें. तुका जेन्ना साप दिश्टी पडटा की सगळें तुका सोडून वचपाक लागून चल्लां जाल्यार ह्या पॉयंटाचेर तुवें समजपाक जाय की हें नातें बेगीना जीव सोडपाचें आसा. करियर आनी बिझनस आपलो बिल्डअप करपाच्या नादान जाका कोणाक अशें दिसता की ती बिजी आसा आपल्या लायफान, आपल्या कामान, ताणें हें समजपाक जाय की तुमी असो बिजी कितलेय, पूण तुमकां तुमच्या लायफ पार्टनरा लागून वेळ काडपाक पडटलो. दॅट्स इम्पॉर्टंट. तुमी तुमच्या पार्टनराक अशें जाणून दिवपाक शकना की ती तुमकां व्हॅल्युएबल ना. एव्हरी इंडिव्हिज्युअल जो जेन्युइनली बिजी असता तो नजो कितलोय वायट सिच्युएशन दिसांतल्यान 15 मिनटां तरी आपल्या जीवन सांगतीक लागून नक्कीच काडपाक शकता. राती न्हिदच्या पयलू एक कॉल तरी नक्कीच करपाक शकता. जाका फरक पडटा तो करता, जाका पडना तो फकत रिझन्स दिता. प्रत्येक मनशाची एक लिमिट असता. सहन करपाची, चिंतपाची, वोगी रावपाची, त्रास सोंसपाची. एक गजाल लक्षांत दवरात, इग्नोर कोणाक करपाची आनी इग्नोर करून घेवपाची एक लिमिट असता. ती लिमिट क्रॉस करपाची बंद करा. नातें सांबाळून दवरात. नातें सांबाळून दवरात. देव बरें करूं.